कितेंय जावं दी ह्या पोटींची किट्टी म्हाकाच मेळाजे सांग पुरो आळे पयशांच्या गजलेंत जिल्ली पूत सून धू जावंय म्हणून पळयना ह्या पोटींची किट्टी म्हाकाच मेळाजे माय तुका पहिल्यांदा सांगला राव गो तिके सुमका तुका हांव मागीर कॉल करता जायती ओके बाय कितें गो सांग आतां फोनार उलयता ते दिसना गी तुका माय किट्टी हांवें काडची म्हाका मस्त गरज आहा पयशांची तुका कितें गरज गो तुजे की गरज म्हाका आसा किट्टी हांव काडटा माय पळया गो किट्टीर आतां नांवां उरल्यांत आमची मात्र नेक्स्ट मंथ तूं काड ह्या मंथान हांव काडटां जायना माय म्हाका नेक्लेस करूंक आसा हांवें काडची किट्टी ना ना म्हाका हे बँगल्स करूंक आसात रावया गो हांवें सुमाक्का कडेन उलोवन जालां किट्टी हांवें तोपान करची हांव पळयता तूं कशें उक्ते करताय म्हूण सांगून आई तू आईची किट्टी कोण करता म्हाका मस्त गरज आसा सुमाक्का हांव काडटां गरज म्हाकाय आसा म्हज्या भयणीचें काजार आसा परवा म्हाका नेक्लेस करीचे किट्टी हांव काडटा सुमाक्का तुजे लागीं नेक्लेस आसात मू खंयचे तरी एक घाल खाजाराक तूं खंयचे तरी नेक्लेस घाल म्हजें एक गोल्ड स्कीम आसा तें मूग जाता ते म्हजे कडेन इल्ले पयशे आसात मागीर तेका स्किमाचे मेळिल्ल्या पयशांक एक घाल न्हू एक गोल्ड बँगल करता पुरो गो तुमच्या प्रस म्हाका चड गरज आसा तुम्ही झगडे कर नाका जिल्लीबाई तुमच्याच घरांनी तुमचे पैसे वय गो ह्या म्हयन्यांत हांव काडून घेता गरज ना माय म्हाका जाय तुमकांच कित्याक म्हाकाय जायचे ह्या म्हयन्याची किट्टी म्हाकाच जाय हांवच काडटा तुम्ही झगडे कर नाका चीट हांव करता येदोळ बरी आं किट्टी एडजस्टमेंटार काडटाली आज म्हज्या सुना वरवीं अशें काडीचें पडलें जावं दी टॉस जाल्यार बरें ओके चीट काड सुमाक्का तू झगड्यांच नाका कोणाचें नांव येता तांकां ओ अशा तुझे नाव येयला वाव म्हजें नांव ह्या पटी म्हाकाच प्रेमा नेक्स्ट मंथ तूं कांगे जाय ती पहिले तू कितल्या करता सांग म्हाका 95,000 जाय तर हांव काडटा 90,000 माय कितें गरज आसाय तूं हांवें सांगलें मो म्हाका मस्त गरज आसा म्हणून आशा पयलें विचारचें बरें तितले पयशांची गरज मायक कित्याक म्हणून वय माय कितले पयशे कित्याक जाय तुका तुमच्या खातीरच गो आमच्या खातीर वय किट्टी काडूंक सोडा नांतर उण्यार वसात आशा माय काडून दी ह्या म्हयन्याची किट्टी कशें मुळा मो आमचे खातीर म्हणून तीच काडून दी जायत बाय किट्टी तूंच काड सुमाक्का किट्टी माय काडून दी ओ मन बदलेलें गे वय मायच काडून दी सांग जिल्लीबाई तू कितल्या किट्टी करताय म्हाका 98,000 जाय ओके म्हणजे कमिशन 2,500 1 लाखांत 98,000 तुका 2,000 टिमा येता तें सकळ जायत म्हाका कंग्रॅच्युलेशन ह्या महिन्याची किट्टी जिल्लीबाई 98,000 एक 2 दिसांनी हांव दितां माय माय किट्टीचे पयशे भेटल्यातले कितें काम घेताय तूं वय माय आमकां कितें हाडटाय तूं कितें हाडटाय म्हळ्यार तुवें तर सांगलें न्हू किट्टी आमच्या खातीर काडची म्हूण सांगून वय सांगलें फोटे मारलंय मो माय तुवें तोंड दंपा गो तुमच्या दोगांत एकल्या मेळ्ळी तर एकामेका साबण पडोंक आसल्यात आतां म्हाका मेळ्ळ्यांत शेमटी पोंदा घालून हांगा आयल्यात माय म्हजें नांव आयिल्लें तरी वय हांवें काडलें
कित्याक माय कित्याक हो अन्याय. वो मायसो काड नेक्स्ट मंथ आशा काडून दी मागीर तूं काड. जायत माय नेक्स्ट मंथ हांव काडटा. त्या दाडा मुसर आसा न्ही हांव म्हज्या कुळारान वचून रावता. हांव हांगा रावना. हांवें वेचे माय म्हज्या कुळाराक. वसा गो हांवें म्हज्या कुळारा वेचे. तूं कित्याक वेताय? तुमकां कित्याक तुमी कुळारा वेतात मू. कुळारा वेतात कित्याक म्हूण म्हाका सांगतात गे. आमकां कित्याक आशा आमी कशे आमच्या कुळाराक वेतात मग ती वचोन दी. वय आमी न्हिदोंक या. या आमी. कालिस्ता पयशे अरेंज केल्यात. 2 दिसांनी मोनिकाचे ट्रीटमेंट करूया. माय कोण मोनिका? ट्रीटमेंट काल्याचे? मोनिका म्हजे फ्रेंड. ताका दोळ्यांचे प्रॉब्लेम आसा देखून डॉक्टरान 5 लाखांची गरज आसा म्हूण सांगल्या. हांवें ताका 1 लाख रुपये म्हज्या लेकार दिवचो. तुवें कित्याक कित्याक दिवचो? वय तूं कित्याक दिताय माय? मोनिकाक ताची भुरगीं पळयनात. ताणें एक ल्हान गुडसुलांत आसचें देखून ताका पयशांची गरज आसा. आमी सक्कड ताच्या फ्रेंड्सांनी मेळून ताचें ट्रीटमेंट करूंचें. मागीर उरले पयशे? ते आमी मस्त जाणां लागीं विचारल्यात. एकलो न्हय तर आनी एकलो पावतलो. आमी इल्ले दिव्यांगी. वय माय आमच्या दोगांयचे लेकार आमी इल्लेशे दितात. ते तुज्या फ्रेंडाचे ट्रीटमेंट करे. वय मागीर किट्टीचे आयल्या मागीर आमकां एडजस्ट वय जाता. वय आमी एकामेकाक कुमक केल्यार कश्टांत आसतना आमकांय कुमकेचो हात मेळटालोच. वय माय सामा सांगले तुवें. आमच्या घरचे की कोण तरी पावतलो. बरें जालें किट्टी मायनूच काडली. वय वय नंतर आमी पाड करून सोडटी आसते पयशे. मोनिका मस्त ग्रेस्त. ताणें पयलें मस्त जाणांक कुमक केल्या. त्या देखून ताका आतां पयशांची गरज पडली देखून ताका सक्कळी आतां इल्ले कुमक करतात. ताचें मन बरें. त्या देखून ताका सक्कळी पावतात. आमी बरें केल्यार हेरांक कुमक केल्यार आनी तांच्या कडल्यान कितें गरजांक पावल्यार नागी देव आमकां एका वाटेन न्हय तर आनी एका वाटेन म्हणी दिता. त्या देखून आमी हेरांक कुमक करूंक शिकाजें. पयलें देवाचे बेसांव आसा तांतून. या महिन्याचे किट्टीने जिल्लीबाई या Action. महिन्याचे 98,000 किट्टीक